जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका गे तुज्या पातळ दोयाराया सोर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोयेन तुज्या. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. सातोल्याच्या पयल्या दिसा मागदालेनाची मारिया भोव सकाळीं अजून कालोख आसतना समाधीशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली पळयली. म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें सांगलें. सोम्यांक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावून रडटाली आनी रडटना ओडव घालून समाधींत पोले जाल्यार धोवी आंगावेली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी ताका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकाराचे भाशेन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सोरशी चोडूंक ना. म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मागदालेनाची मारिया गेली आनी आपणे सोम्यांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें.